आयजी वर्ल्ड विक्षण करच्या सर विक्षकांक तुमच्या मोगाच्या नाचणारा नाचणारी प्रो कार्यावळेक मोगाचं स्वागत. हांव शायनी पिंटो आंजलोर. आज एक नवो मंगळार. हर्षेंच्या बरीस आमच्या ह्या कार्यावळेंत नवी स्पर्धिकां आणि नवी पदां, नवी प्रॉपर्टी. आयच्या रातीचे हे प्रदर्शन पळोवंक तुम्ही व्हडा अत्रेगान तयार आसात म्हणटा आसतना आमचे वरयणार आयचे प्रदर्शनाचे वरवणेक हांगा आयती जाल्यांत. पयल्यान हांव नवार्दीक कोरिओग्राफर आविल डिक्रूजाक ह्या कार्यावळेक स्वागत करता. सांगाता उन्या उलोवण्याची तरी वरवणेंत कडक आसची आमची मोगाची हर्षिल डिसूजा. तुमकांय मॅडम ह्या कार्यावळेक स्वागत. आदल्या हप्त्यांत स्पर्धिकांनी विविध वस्तुसंगी वेदीर नाचचे आमी पळयले. आपल्या नाचांत विभिन्नताय हाडणं आमच्या स्पर्धिकांनी विशेष मिनत घाल्ली आसा आणि आज असल्याच प्रयत्नान हांगासर येवच्या स्पर्धिकांक आमी स्वागत मागता आणि बरें मागता. तर घडाय करिना आता तुमचे मुखार आयची पयली स्पर्धीक. आमचे मुखार आसा इवा. आता ते मुखेल परफॉर्मन्स करतले. हाचेर न्ही पयलें ताच्या विशयेंत आमी विचारया. हॅलो इवा. हाय मॅम. सो तूं इटालियन वुमन बरी दिसताय. सेन्युरिटा बरी ड्रेस अप जावन आयलाय. कितें सांगताय गी? कित्याक म्हणल्यार म्हाका हांगा लाटणें दिसता, मागीर वेजिटेबल्स दिसतात. हांगा रांदचे प्लॅन आसा गी? तशें वे इट्स लायक हांव एक हाऊस वायफ बट आय एम मोर इंट्रस्टेड इन डान्स देन वर्किंग एंड कुकिंग एंड ऑल दॅट. ओके ओके. आतां डान्सांत तशें म्हण जालें, नाजल्यार तुका कुकिंग लायक गी? ना म्हाका लायक ना. ओके. आतां म्हणसर किचनांत वचून गी तरी? हांव डिशीज करता तितलेंच. हांव मागीर वयले कुकिंग आनी बरा करना. म्हाका बेन दिसता उज्याचें आनी बरा. ओके वण्णा. मम्मीक म्हणी रांदचें पळयलां गे? पळय पळयलां पळय. ओके. म्हाका दुकरा मासाची रेसिपी सांगताय गे? तुका गोत्ता आसलें तितलें सांग. ओके. पयले दुकरा मास जाय. ताचे उपरांत ताका मीठ, तिके साला, मागीर आनियन, मागीर लसूण, मागीर ताका बरा मसाला बरा घालूंक, मागीर तितलेंच. ओके वण्णा वण्णा. जजांचे दुकरा मास फेवरेट गी? वय बट ते उकडून आनी की वण्णा वण्णा. नेक्स्ट टायम ते शिकून येतले. वय वय हांव शिकून. ताणें मस्त कॉस्टली प्रॉक्स दवरल्यात थंय. वेजिटेबल्स आतां कॉस्टली जाल्यात. कॉस्टली वण्णा तुका काली सांगू का? ते घरात ताल्ले न्ही वय बट वेजिटेबल्साक आतां मॉल कितलो जाला. ते नो प्रॉब्लेम. वेजिटेबल्स हेल्दी न्ही. वय ओके. तशें तुजे परफॉर्मन्स केदाळे बरें ग्रेसफूल आसता आनी कधी वेरायटी तूंय दिवन आसताय. सो ऑल द बेस्ट. थँक्यू सर. इवा चड एक्सपेक्ट करना तुज्या तान. थँक्यू. ओके मॅम. नर्वस? नो एक्सायटेड. एक्सायटेड. ओके. ते एक मॉप दिसता म्हाका. घरा मम्माक हेल्प करताय गी वय क्लिनिंगान? वय हांव हेल्प करता. आतां तुका नासून नासून रांदूंक हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा. बरें करून परफॉर्म कर. थँक्यू. bum chicka bum bum chicka bum chicka bum bum chicka bum chicka bum bum chicka bum chicka bum bum. La 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 la. La 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 la. Ah, करताय गो भितर जाले रांदून. आगो बायले म्हज्या भांगरा नाचया आमी 2-3 वरां. नाका नाका म्हज्या घरकारा रांदूंका सामाका 2 पारां. आगो बायले म्हज्या भांगरा नाचया आमी 2-3 वरां. नाका नाका म्हज्या घरकारा रांदूंका सामाका 2 पारां. नाच 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 बायले नाच.
बायले नाच हाताक म्हज्या हात धरून नाच ओच ओच घोवा पैस ओच रानपाकुडान काम पडला रास आगो बायले लजे नाका नसल्यार बोरें तूं खावचे नाका आगा घोवा सताय नाका बेस्टेस म्हाका तूं दोशी नाका आगो बायले लजे नाका नसल्यार बोरें तूं खावचे नाका आगा घोवा सताय नाका बेस्टेस म्हाका तूं दोशी नाका लागला पिशे तुका नाचपाचे लागला पिशे तुका नाचपाचे कुसनान काम पडला म्हाका रांदपाचे आगो बायले म्हज्या भांगारा नाचया आमी 2-3 वरां नाका नाका म्हज्या घरकारा रांदूंका सामाका 2 पारा नाच 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 बायले नाच हाताक म्हज्या हात धरून नाच ओच ओच गोवा पैस ओच रानपाकुडान काम पडला रास bum chicka bum chicka bum 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 chicka bum 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 chicka 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 bum chicka bum bum येस इवा तुजे परफॉर्मन्स म्हाका खुशी जाली पळयतना कित्याक म्हळ्यार तूं नासून नासून सगळें आल्लें घर सत्यानाश करून दवरलें म्हण आतां क्लीन केलें परतून ओके आतां तुवें ओडो सांगलें तें तुका किचनाक वचनाय म्हणून ओके मात्र म्हाका एक 8 रांदेची नांवां सांगताय गे पोटेटो घोसाळे बोबळे कोवालो आनी स्पिनच टोमॅटो मागीर तांबडी भाजी मागीर देंट्या भाजी काराते आटाचेर न्ही सडत म्हळें म्हणना बारी बरें मात्र एक तुवें टोमॅटो म्हूण सांगलें आतां एक डिबेट आसता केदाळे टोमॅटो फ्रूट म्हणून ते दोनूय जातात युअर ओपिनियन ओके ओके म्हणना आविल सर तुमी आतां मस्त बिझी पर्सन म्हणून म्हाका गोत्ता कोणा म्हळ्यार वय आळे तुमी काम करतात प्लस तुमचे अर्बन ग्रूप म्हणली डान्स अकॅडमी आसा मागीर परतून तुमी घरा वचून रांदतात गी ते म्हजे फेवरेट हॉबी वाव एक रेसिपी सांगतात की तुमची लायक फेमस रेसिपी तुमी काले करतात जाल्यार हांव वेगान कालय करता आमी चेड्यांची स्पेशालिटी एगान कालय दी आमी करता ओके एक रेसिपी सांगतात की तुमी आका नेक्स्ट रेफर करूंक घरा आळे पियाव शिंज मागीर टोमॅटो मागीर मिरसांग मागीर तें एकच पटी न्ही एक घालून भाजून भाजून जावपाक मसाला घालून मागीर ताका तांतयां घाल्यार जालें उकडली ते एग मसाला जाता आनी घाले जाय की वेजिटेबल्स कट करूंक नात की कट केलें न्ही फस्ट कटकन घालूंक एक म्हाकाच तगी ओके म्हणना हर्षल मॅम तुमची फेवरेट डिश खंयची म्हज्या मम्मान करचे पोक वा आमकां दुकरा मास म्हळ्यार बारी न्हय म्हणना येस तुका तुजे परफॉर्मन्स कशें जाली इवा बरें लागलें बरें लागलें तूं प्रॅक्टीस करतना मस्त एन्जॉय केलें गी म्हाका म्हळ्यार तूं करना जाल्यार मस्त एन्जॉय केल्लें बरी बोगलें कित्याक म्हळ्यार आमी बसून मस्त एन्जॉय करना आसली तशें विचारलें वय म्हाका ही कॉन्सेप्ट मस्त लायक जाले आनी हांव एन्जॉय करतली इवा पर्सनली म्हाका ते येवन ते डान्स करया म्हणून बघलें तितलें बरें जालें परफॉर्मन्स थँक्यू मॅम कितले पटी वेजिटेबल सकल घालाय प्रॅक्टीस करतना हे म्हजें फर्स्ट टायम First time. कित्याक हांव बेन दिसतालें म्हळ्यार हांगा जाल्यार वुडन टायल्स न्ही ते
marble ते putler muni or something like that. Okay. Starting to vegetables are start केलें. Okay, that was nice. आणि Thank you, ma'am. फोनांत ते केले I didn't expect तुवे तशे ते lyrics तुवे फोनांत सांगताय. That was nice. Thank you, ma'am. Okay. आणि मॉप ते एक प्रॅक्टिस केले ने मॉप दन ते पडले की ना कोरियोग्राफी की ते पडले ते ऍक्च्युली पडले मॅनेज केले वय. नाईस ओके एनर्जी आली बरी आली Thank you, ma'am. एक्सप्रेशन दॅट इज ऑलवेज हायलायटिंग इन यू Thank you, ma'am. इवन युअर कॉस्ट्यूम इज नाईस Thank you. येस ऑल द बेस्ट Thank you. इवा Yes, sir. एक्सप्रेशन आणि ते यूज केलेले प्रॉप्स आणि प्रसाद ना तो बरे झाला म्हळ्यार तूं कशें खंय खंय प्रॉप्स यूज करून गेलाय पळय इट वॉज व्हेरी वेल टेकन आय मीन कशें हँडल केलें पळय ते बरें जाल्लें कॉन्सेप्ट Thank you, sir. बट हांवें चिंतें तुवें तशें हँडल केल्ल्या पर्यंत सगळे हाऊस वायफी चिंतीत न्हय आमी डान्स करून करीत म्हणून न्हय जाल्यार रांदतना सकाळी स्टार्ट केल्यार सांजेर जायत किचन कशें अशें मेस्सी करून दवरता घरा आणि म्हजी मम्मी मस्त क्लीन दवरता ती मार घालता एका दोळ्याक खंय वटा अशी आल्या तुका रिकोंक चोडना दिसता ना म्हळ्यार काम करूंक सोडटा पण इल्ले मेस आनी पुरा केल्यार मागीर गोजी मारता तुवें काम केल्या उपरांत परतून ती करता गेम न्हय इल्लें म्हळ्यार तिका समाधान ते आसता. कसं आनी हें तुवें टेबलावर एक केलें स्टेप्स पुरा केले तेय बरें आहलें मागीर Thank you, sir. तुवें कितले आतां ती कॉस्टली रांदय म्हणून सांगलें हांवें तुवें दोन बॅग हाडून आयला तातूंत फुल्ल आसा तुजी फेवरेट खंयची रांदय ते रांदयत काही ना म्हाका ते काय राहते मस्त लायक सत्त वय गोत्ता म्हाका कशें आसा म्हणटा वय ते म्हजी मम्मी म्हजी ग्रँड मा ते मस्त बरें करून करता म्हाका लायक आं तशें ओके ओवरऑल वेरी गूड इनोवेटीव कॉन्सेप्ट आनी तुवें एक कालें केलें म्हळ्यार चेड्याचे लिरिक्स येताना तूं तुजे स्टेप हें करनासलें एक्सप्रेशन्स करनासलें म्हळ्यार स्टेप्स करनासलें बट तुजे लिरिक्स येताना तूं एक्सप्रेशन दिवनासलें सो यू हॅव कोरियोग्राफ्ड इन दॅट वे सो तुवें कोरियोग्राफ केल्लें की No, मामान choreograph. मॅम ओके इट वॉज डन वेरी वेल आनी ओवरऑल इल्ली थोडे कडेन म्हळ्यार गुर्त जाता किचना भितर तितलो जागो आसना बट इल्ले एनर्जी घालून इल्ले एन्थुजियाजम चडोवन इल्ले डान्स केल्यार इल्ले आनी इल्ले बरें येताले तुजे डान्स Okay, बट sir. बरें जाला ओवरऑल इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट अँड अ वेरी वेल डन कॉन्सेप्ट ओके येस सर All the थँक्यू best. सर हॅलो जियाना हाय मॅम येस आमच्या दोगांच्या मध्ये एक मॉप आसा हांगा न्हे आज म्हाका पुरे कडेन मॉप्स मात्र दिसतात तुका काले क्लिनींग पुसोंक मस्त लायक गी तशें कांय ना आतांच्या काळार पयशे मेन जाल्यात तशें थोड्यांडे वाचूंक शिकोवंक पयशे नात तशें थोडीं भुरगीं काम करन इस्कालाक वेतात तें दाखोवंक जाय म्हाका ओके सो दॅट इज युअर थीम दॅट इज युअर कॉन्सेप्ट फॉर टुडे बारी बरे कॉन्सेप्ट काणी आला म्हणून सांगिजे कित्याक म्हणल्यार ते एक बूक दिसता हांगा मॉप्स दिसतात नायस ते घरचे सेटअप गी तुवें केलां वय येस आमच्या जजेसा लागीं येता विचारया जियाना हाय सर हाय कितले दिसांतून प्रॅक्टीस करना साय 1 वीक 1 वीक मात गे फुल बिजी आसले दिसता न्यू इयर क्रिसमस सेलिब्रेशन आनी वय सर क्रिसमस जाला उपरांत प्रॅक्टीस केलें गे क्रिसमस जाल्लो उपरांत ताजे पयलीं करूं न्हय एग्जाम आसली दिसता इस्काल आहले ओके खंयचे सॉंग कान गेलें तुवें आज 3 सॉंग आसात मिक्स केलाय गे ओके वय सो तुवें कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सांगलें एक कशें फॅमिलीक हेल्प करचें काम करून शिकोवन आनी पुरा सो ऑल द बेस्ट थँक्यू सर जियाना हाय मॅम तू कितले प्रिपेअर जालाय 1 to 10 स्केलांत 10 10 वा ओके ऑल द बेस्ट थँक्यू मॅम 10 सांगलें आज सॉलिड परफॉर्मन्स दिताय म्हण चिंता न्हे वय मॅम येस घरा मम्मीक म्हणी हेल्प करताय गी क्लिनिंगांत ना शा तुवें ना म्हणचें शिकोवंक आनी आसता इस्कालाक वचोंक आसता पुरो जाता घरा येताना वय वय गोत्ता आतां पुरा मस्त असायनमेंट होमवर्क पुरा दितात न्हे वय ते करणच पुरा आसन जाता वणना कांय जायना आनी करया नेक्स्ट तुजें आतां परफॉर्मन्स पळया सो ऑल द व्हेरी बेस्ट फॉर युअर परफॉर्मन्स डू वेल गियाना हांव भायर वचून येता ते येवचे पयलें पुरा नितळ करून दवर ओके मॅडम
सांजेच्या वेळार कणवारी वाळटा संतोषान भरून गीत म्हजें गायता सांजेच्या वेळार थंडवारी वाळटा संतोषान भरून गीत म्हजें गायता तुजी ही चिंतना तुजे थंय धांवता मोगा तुकानी आळटा सांजेच्या वेळार थंडवारी वाळटा संतोषान भरून गीत म्हजें गायता तुजी ही चिंतना तुजे थंय धांवता मोगा तुकानी आळटा यो मोगा यो मोगा यो मोगा राखता तुका यो मोगा यो मोगा यो मोगा राखता तुका गियाना तुका नितळकन दवरूंक सांगले तूं हांगा शिकूंक बसलाय म्हाका आतांच नितळ जायचे हांव परतून फाटीं येताना हांगा नितळ जावन आसाजे मनशाची जिवीत नाही ते शाश्वीत सगळे संपतेले एक दिसावची मनशाची जिवीत नाही ते शाश्वीत सगळे संपतेले एक दिसावची मुसरा अहंकारान दुडवाच्या पाणान मनीस येता दरबारान मुसरा अहंकारान दुडवाच्या पाणान मनीस येता दरबारान तूं बरें करून काम करन आसाय म्हाका कशी जाली तुजें काम बेगी मुगदून तूं आतां शिकूंक बस काळीजे गुणगुणता मोगा गीत म्हणता काळजांतली भोगणा जिबेक पावना मोग तुजो कळटा वेंगेन तारायता काळजांतली भोगणा जिवांत जिरयता काळीजे गुणगुण गुणगुणता मोगा गीत म्हणता 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 आजकाल कितलींशीं भुरगीं खुशी नासतना काम करून शिकून आसात तांकां आमी पाठिंबो आनी उत्तेजन दिवचें येस जियाना येस मॅम ओके तुजे कॉन्सेप्ट म्हाका मस्त खुशी जाली कित्याक म्हणल्यार तूं डान्स करतना आसाने तुजे मॉप्स आवटूक ती पाटल्यांनी 2 मॉप्स आहलीं ती म्हणून निट्ट रावून आहली तूं डान्स करतना एकच पटेटी डान्स करूंक सुरू करपाक लागली म्हाका पळोवन मस्त खुशी जाली ओके सो तुजे कॉन्सेप्ट मस्त बरें आहलें कित्याक म्हणल्यार म्हाका म्हजे थोडे जुनियर्स इगोतात तशें
आमी आतां एक इस्कालाक पुरा वेताना घरा येवन काम करना आतां केटरिंगाक आनी पुरा वेतात भुरगीं बॅकड्रॉपाक आनी पुरा काम करन शिकतात तीं सो जजेस तुमचे कडेन विचारचें तुमकां तुमच्या काळार 90s आनी पुरा तुमची कोणी म्हणी फ्रेंड्स तशीं आसलीं किंवां तुमी तें तशें केलां गी आमी केलां रजेर आमकां ते बूक प्रिंटींग म्हण आसलें दिपा पाद्रापणी चलयताले सो आमी ते येताले प्रिंटींग प्रेसांत हेल्प करन प्लस आमी ते डिलिव्हरी करताले म्हळ्यार तशें विशेश कांय ना आमकां जेवण मेळटालें प्लस एक ल्हानसो एक एमावंट मेळटालें आमकां मागीर आमकां भोवूंक मेळटालें न्ही ते खुशी जाताली आमकां तशें बरें बरें आनी डान्स इट सेल्फ वॉज गिवींग अज हें म्हळ्यार आमी शोज आनी परफॉर्म करनासले सो आमकां तें करी जमनासलें आमचें पॅशन घाललें तेंत आमकां इनकम दिवन आसलें फॉर सायड इनकम म्हणल्यार बरी सो तशें आतां तूं तुमचे तुदळा केल्ले डान्स आतां पोंताक पावला वयन मॅम तुमी कालें केलां गी आय वॉज बॉर्न इन 2000 तुम्ही 19ची विचारले न्हय आय वॉज बॉर्न इन 2000 ओके ओके माय बॅड वन्ना आतांची भुरगीं तांचे पेरंट्स तांकां दितात वन्ना तुजे कॉन्सेप्ट आमकां सर्वांक एक इन्स्पिरेशन तुका शाबास की पाठयता आनी आतां जजीस लागीं तुजे परफॉर्मन्साच्या विशयी विचारया जियना येस मॅम कितले जण इन्वॉल्व जावन आली ह्या डान्सान फाटल्यान दोगूत दोगूत ओके तुजे डान्स पळोवन इवन द मॉप्स वे डान्सिंग बिहायंड वय मॅम नायस ओके प्रॉप यूज केल्ले बरें जाला थँक्यू मॅम आनी कित्या ओन्ली मॉप वाय नॉट ब्रूम ब्रुमी जाता हांवें मॉप सिलेक्ट केलें ओके एकच कितें यूज केलें ते फाटल्यान ताचे फ्रेंड्स आसले डान्स करून तशें ओके ही मॉप यूज करतना कश्ट पगले गी ना ना प्रॅक्टीस करतना फस्ट इनिशियल धरतना सकड इरिटेट जाले गी ना ना ओके फायन ऑल द बेस्ट थँक्यू मॅम जियाना येस सर आतां मॅमान सांगलें कालाक मॉप मात्र म्हणून देखून दुसरे हे मॉप कालें प्रॉप्स आसात सो ते कालाक यूज करूं नय ताजें मिनींग एक्चुली वाय ओन्ली हें मॉप म्हणून म्हळ्यार तुका आनी इल्लें कलरफूल करी येतालें तशें तुका कळ्ळें तें डस्टबीन गी या तें हें पुरो आसा न्हय तेले पुरो वाय ओन्ली मॉप म्हणून ते अशेंच सिलेक्ट केलें मॉप इजी जाता म्हणगे वय म्हाका ते परफॉर्मन्सान काल जालें म्हळ्यार यू आर युजींग इट मोर एज अ मायक तें एक जाल्लें आनी तुवें कॉन्सेप्ट सांगलें एक काम करच्या भुरग्याक प्लस ताका शिकोवंक कितें आसता तें कॉन्सेप्ट म्हणून सांगलें बट समवेर द सॉंग्स यू सिलेक्टेड कोणें सिलेक्ट केली पदां सरान कोरियोग्राफी बट ते सॉंग सिलेक्ट केल्ले आसा न्ही इल्ले मॅच जायनातली बट हांव ते कॉन्सेप्टाक सांगचें न्ही कॉन्सेप्ट बरें आहलें बट वॉट यू आर डुईंग एंड वॉट यू आर ट्रायंग टू डिपिक्ट वॉज डिफरंट तशें म्हळ्यार तुवें केल्लें कॉन्सेप्ट बरें आसा मोपान केल्ले एक्टिविटीज बरे आसात आनी तूं तें कॉन्सेप्ट करतना क्लिनींग इल्लें चड केलें तर बरें आहलें लायक यू आर ट्रायंग टू टेल समथींग न्हू आय एम क्लिनींग प्लस आय एम स्टार्टींग तशें ते मात ते डान्सच चड आहलें आमकां ऑफकोर्स डान्स जायजे बट तेंय आसूं दी शिकतना तुका काले अडकळ येतात डान्स हें क्लीन करतना काले अडकळ येतात देखून सांगलें हांवें सो समवेर देर आय वॉज कन्फ्युज्ड वेन आय सॉ द कॉन्सेप्ट आनी हांवें चिंतलें जियान आत्तां स्टार्ट करता पुसोंक आत्तां स्टार्ट करता हे पुसचेच दिसनातलें म्हाका सो तेंत तुवें सांगतना आतां इट इज अ वेन यू आर युजींग अ मॉप यूज इट एज अ मॉप लायक ताजें कालें काम आसता पळय ते यूज इट लायक दॅट यू यूज इट एट दी बिगिनींग स्टार्टींग केलें तुवें बट मागीर तेंत ताका यूज इट ओन्ली एज अ हें मायक सो पळय यू ट्राय एंड सी दॅट यू डोंट डू दॅट अगेन म्हळ्यार कशें केलें जाल्यार यूज कर मॅक्सिमम प्रॉप्स ओके और अदरवायज इट वॉज अ वेरी गुड परफॉर्मन्स तुवें कालें एन्जॉय केलें तुजेंतल्याक तूं हें कालें तें एप्रन काडलें मागीर शिकून हाडलें आनी पूर हाडलें ओके ऑल द बेस्ट थँक्यू सर इवन एक्सप्रेशन्स बरी आसली थँक्यू मॅम Okay, Gianna. All the very best for your future performances. Thank you so much. Thank you. आज आमचे मुखार जेनिशा ताचे परफॉर्मन्स काडून आयला येया ताचे लागीं आमी विचारुया हॅलो जेनिशा हॅलो मॅम बारी सोबीत दिसताय तूं आनी तुजे प्रॉपी खाली एकच दिसता म्हाका स्टेजीर सगळी स्टेज खाली आसा खाली एक प्रॉप आसा आनी तुवें एक प्रॉप बरीत ड्रेस अप जावन आयलाय म्हाका सांगताय की काल विशय म्हणून
लावपाचे कॉन्सेप्ट आमी डान्स करतना एक हें येता कॉन्सेप्ट येता ते जाल्यार आमी ते प्रॉप्स कांगून यूज करचे. ओके, नायस कॉन्सेप्ट. आनी एक इसाचें जाल्यार हांवें पयलें हांव तुजे परफॉर्मन्सीस पळयल्यात त्या दळा मस्त मस्त प्रॉप्स आहले आनी आज प्रॉप रावंड म्हणटाना तुजे दिसान दीस प्रॉप्स उणे जावन वेते आसात. खाली सांगताय गी ताचे विशयांत? प्रॉप्स आसात तुमी पळया. म्हाका क्युरियस दिवन चोण गेले. जजीस तुमी कितें सांगूंक आशेतात गी ताका? नाही तुम्ही लव कॉन्सेप्ट म्हणटाना हार्ट्स आनी प्रेम आसात राव येवंक आसा सबर करो. आतां जे कॉस्ट्युम्स बरे आसात ते तुवें डिजायन केल्ले आमी चिंता हांव तुजे टॉप नाही गे कॉस्ट्यूम हाडिल्ले गे तुमी हांवें चिंतला म्हणी मॅम डिस्कस करना की इन्नराक ग्लास बसयल्यात गी सर चिंतला. एक पुटी कन्फ्यूज जाले एक हाताक मात्र आसा आनी एक हाताक ना. देन आय थॉट ओके मे बी स्टिक केले. तुजे ते हेडाक केलां पळय गियर ते बरें आसा. थँक्यू ताका सर. काला म्हणटात स्टिक ते स्टिकर गे कालें ते स्टिकर नाही स्टिकर बरयता आंटी सर. ऑर्नामेंट तेगे हां बरें. ओके ओके ऑल द बेस्ट. थँक्यू सर. ऑल द बेस्ट. थँक्यू मॅम. बरें करून परफॉर्म कर, तुका बरें मागता. ऑल द व्हेरी बेस्ट. खंय आसाय तूं? हांव तुका ओडलतां वेट करता. तू केदाळ येशत कर ओय ऐक ने आनी मुखार हांव तुजे उरली ना. म्हाका गोत्ता काले करेल म्हणून. फुला बाय कितें तुजी सोबाय मोगार पुणी पडशी जाल्यार जाता तुजो राय. चल रे तू चल हांगा तो सर्तीक सर बेलाय गरज तुका पळयतना पेंटात येता वाय. फुला बाय कितें तुजी सोबाय मोगार पुणी पडशी जाल्यार जाता तुजो राय. You have a new message. हक्क पुरे काय उणे नाही न्ही तू ते सोड खंय आसाय तू? हांव तुज्या फाटल्यान येता आसा. येस जेनिशा, तुजे परफॉर्मन्स बारी सोबीत आहले. तू ओडल म्हाका इतले क्युरियस दवरतना म्हाका गोत्ताले खाली ना खाली ट्विस्ट आसा तसा म्हणून.
आता तुजे परफॉर्मन्स पळयल्या उपरांत हांवें सराक ते ट्विस्ट करून घालताय म्हणून म्हाका गोतू नातलें. सर तुमी कितेंय म्हणून कशें येतात गीताच्या विशयांत? काही ना काल कशें आयलें गोतू ना म्हाका. ते दोन कोणाचो एक बरो फोटो आसतलो म्हणजे पळयताले हे येता घेवन दिल्लें. ते अविल सराचे फोटो जायचे म्हणून तुका आयडिया आयली की दुसऱ्यांनी दिल्ली तुका? म्हाकाय आयडिया येयले मागीर म्हज्या कोरियोग्राफराक आयडिया येयले. म्हणना तुमच्या दोगांची अनुमती आसली तातूंत न्ही. आनी एक तुवें फुलाबाई सॉंग चूज केल्लें तशेंच तूं फुलाबाई बरी नातले जाल्यार सगळी स्टेज तुवें आतां फुलांनी नेटयल्या. म्हाका तें मस्त खुशी जाली. थँक्यू मॅम. ओके सो हांगे एक हार्ट आसा. सरान म्हणलें वडल हार्ट्स मागीर येतात म्हणून पळयतना पुराय कडेन तावन हार्ट्स पडूंक सुरू जाले. आतां सराक ते दिवंक मोन आसा गे हार्ट हांगा कोणाय की दुसऱ्यांक खंयच्याय दुसऱ्या मनशाक तुका हार्ट दिवंक मोन आहलें जाल्यार कोणाक दिता आहलें? मम्मीक. मामीक दिता आहली. बारी खुशी जाली म्हाका तुजें आन्सर आयकून. वडना आतां जज लागीं सारया तुजें परफॉर्मन्स कशें आहलें म्हणून. जेनिशा हॅलो मॅम. हेर आर्टिफिशियल गे किंचे हेर तुजें वय आर्टिफिशियल. वय. ओके ओके एनर्जी बरें करून दिलें तुवें. थँक्यू मॅम. डान्सांत एनर्जी आहली आनी एनर्जी दितना स्टेप्स वयर कंट्रोल नातले. ओके एक हांगा स्टक जायचे तर ते अशें वेतले फॉर एग्जाम्पल. ओके नेक्स्ट टायम स्टेप्स वयर कंट्रोल आसून दी. ओके आनी 2 प्रॉप्स उडयले. ओके दॅट वॉज नायस तुवें केलें आनी इल्ले 2-3 स्टेप करी येते म्हूण बगलें म्हाका. ओके मॅम. ओके त्या प्रॉप्सांत. ओके सॉंग एडिटिंगान बीट्स आहले. इट वॉज नायस. Thank you, ओके आनी वॉट आय एक्सपेक्टेड इज बीट प्रकार तुवें स्टेप्स करूं नाय. ओके तूं करताय बरें कर ना आनी की चड प्रॅक्टीस जाय. ओके. ओके नेक्स्ट टायम प्रॅक्टीस कर. बरें एनर्जी घालाय तुवें एक्सप्रेशन्स दिलें मस्त सोबीत दिसता इनफॅक्ट. थँक्यू मॅम. येस ऑल द बेस्ट. थँक्यू मॅम. जेनिशा हॅलो सर. आता तुवें म्हजो फोटो प्रिंट केलाय. आतां नेगेटीव कमेंट्स दिल्यार पिंदी नाय गे फोटो ना गे ना गे बेश्टें म्हणलें. तुजी एनर्जी आनी स्मायल थ्रू आउट दी परफॉर्मन्स आहली. आनी हांव काल सांगता म्हणल्यार पयलें तुवें येदोळ केल्ल्या हाच्या की आतां इल्ली तुज्या डान्सांत इल्लें चेंजीस आयल्यात. इम्प्रुवमेंट आसा. ओके. इम्प्रुवमेंट आसा आनी स्टेप्स इल्ले क्लीन करताय. बट प्रॉब्लेम काय म्हणल्यार हे प्रॉप्स रन जाल्ल्यान प्रॉप्साची युजेज उणें जालें म्हाका. कळ्ळें न्ही म्हणल्यार ही प्रॉप्स थ्रू आउट द डान्स आसा जाल्ले. सो म्हाका कळूं ना तूं तुजें एक्चुअल मेन प्रॉप खंयचें म्हणून फुलांक गी या हार्ट गी काले म्हणून. मोबायल गी. ओके सो ते जाल्यार तरी ओके फायन तें काण घेता हांव. आनी रिमिक्स कोणें सरान केल्लें गे. ओके ताजें रिमिक्स ही बरें जालां. ऑलरेडी तें मिक्स्ड सॉंग तें परतून रिमिक्स ताका. कितले दीस काडले तुवें? 1 वीक. क्रिसमसाच्या पयलें गी मागीर क्रिसमस जाल्या मागीर पुरो फ्री जाल्या उपरांत क्रिसमस फस्ट एन्जॉय कर मागीर डान्स केले जाल्यार मागीर. सरान कालें बऱ्यान सांगलें की गुजीकान सांगलें? ना बऱ्यान सांगलें. बऱ्यान सांगलें गे म्हळ्यार 2 दीस पावतात गे कॉम्पिटिशनाक? पावनात जाल्यार तुवें तें स्पिरीट दाखयलें कॉम्पिटिशनांत तुवें पार्टिसिपेट केलें कंटिन्यू केलें म्हळ्यार मस्तना काल करतात म्हळ्यार क्वीट करतात जायना कश्ट आसा आमकां एकच कोरियोग्राफर हात दिता पयशे चड सांगता नाल्यार दुसरे कालय दुसरे प्रॉब्लम्स आसा तरी तुवें तें चिंती नासतना तुवें कंटिन्यू केलें. तुवें चेंज केलो दिसता कोरियोग्राफर न्ही? वय. चिंतलां. ओके हाय हॅलो हॅलो तुमकां आपयल्ली एक संगत म्हणना. सो तुवें तुज्या मम्मी काली म्हणून कशें येताय गी? मम्मी म्हाका मस्त सपोर्ट करता खंयचें की म्हणल्यार रोस कर म्हूण सांगता. सपोर्टींग आसता दादा आनी मम्मी मनीस. तूं मम्मीक सपोर्ट करताय की क्लिनिंगांत आनी बरें करता थोडे पुटी. मम्मी सपोर्ट करतना तुवें करी दे सपोर्ट. वय. ओय हांव सपोर्ट करता बट हांवें एकच सांगचें एग्जाम असल्या टायमार इल्लेशें एग्जामाक चड एम दी म्हूण सांगून तशें तें तशें काम 3 वरां उठोवन गी कालें हें करता. बट एक ताणें सांगचें म्हाका मम्मी कालेंय जावन दी हांव डान्स सोडिना तें एक म्हाका जायत म्हूण सांगून तशें आमी मस्तपटी पळयता कित्याक म्हळ्यार स्पेशली लेडीजांक तें शिकप जाल्ल्या नंतर डान्स स्टॉप जाता मागीर करूंक मेळना. सो आतां केल्लें आयलें बट तातूंत प्रॉब्लेम जाल्यार स्टडीज इम्पॉर्टंट तें करना अशें मुखार वचूंक जायना. सो तातूंत त्या हातूंत सिच्युएशन शिरकतात आनी लेट वचून नजो विकी वचपाचें घरा तें पुरो आसा प्रॉब्लेम्स.
तरी थोडी भुरगीं डान्साक इंट्रस्ट आसून ते प्रमुख करून ते परफॉर्म करता आनी तुमी पेरंट्स स्पेशली तांकां हें सपोर्ट करतात न्हय ती ग्रेट एक्चुली म्हळ्यार तें गुत्त आसूनय ते रिस्क कान घेवन धाडटात तुमी डान्साक डान्स करा आनी तुजे टॅलंट जाल्यार दाखया सांगूंक इजी टॅलंट तांकां हेल्प करा उर्जीत करा म्हणून बट तूं सपोर्ट करना जाल्यार टॅलंट काही हें जाता एक्झिबीट जाता हांव आनी म्हजो न्हवरे तो मस्त सपोर्ट करता एक्झॅक्टली एक्चुली जेनिशांतली भुरगीं इन्स्पिरेशन जेनिशा म्हणून न्ही दुसरी कोण पयस जावन येतात पळय कित्याक वते हांवें हडलेच्या हिगर्जांनी हांव जड्जिंगाक पळय गेला तें काल जाता म्हणल्यार आतां जाल्यार 8x8 4x4 स्टेप्स करतात बट म्हाका काल जाय म्हळ्यार अर्ली कोरियोग्राफी परत थंय वचाचें आमचे कोंकणीचे डान्स आनी इम्प्रूव जायचे आमी आनीकी 4x4 स्टेप्सार आसात 8x8 तें पुरो डान्स केल्यार पुरो तशें न्ही आमचे हातून वेरिएशन्स आसात सो अर्ले प्रकारतान ती एक इन्स्पिरेशन एक्चुली सो कंटिन्यू करा आनी तुमच्या त्या गांवांत तें स्प्रेड करा ताका शिकोवंक जाता तशें ओके तुज्या उर्बेक शबासकी पटयता जनिशा तुवें इनिशिएटीव काणी येल्ले की म्हाका आयकून मस्त खुशी जाली आतां कमिंग बॅक टू द पॉयंट तुज्या मम्मीक हांगा काल्याक आपयलें म्हळ्यार हांवें तुका क्वेश्चन विचारलें वय म्हण कोणाक दिताय म्हणून आतां तुका एक टास्क तुका ह्यो हार्ट दिता हांव दर तूं तुज्या मम्मीक कितले सोबीत करून प्रपोज करताय वा तूं कितें म्हणूंक आशें येताय तुजी काळजाची उतरां तें तुवें हांगा करून दाखयचें मायक तुज्या हातान दिता हार्ट तुज्या हातान दिता तुवें मम्मीक करीचें जायत गी करताय ना वय ओके ओवर टू यू आय लव यू मम्मी म्हाका मस्त सपोर्ट केल्ल्याक हांव तुका मस्त थँक्यू म्हणटा सो मच आय लव यू थँक्यू व्हेरी मच तुज्या मुखल्या परफॉर्मन्सीसांक तुका ऑल द बेस्ट म्हणटा डू वेल थँक्यू वाव कसल्यो आलोचन्यो कसल्यो चिंता आपणेंगी डान्स आनी प्रॉपर्टी सिंक करची एक विशेष कला म्हूण आयच्या स्पर्धिकांचो नाच पळयल्या उपरांत आमकां सर्वांक कळ्ळें न्ही आदी मनीस ढोल बेतकाट्यो आनी संगीत वजंत्रां घेवन नाचतलो पूण आतां काळ बदलला आनी नाचपांत विशेष नवें साव आयलां अशिल्ल्याच नव्या सवान भरून आशिल्ल्या नाचणारा नाचणारी प्रो स्पर्ध्याचो हो आंकडो हांगासर समसो वेळ जालो येवच्या हप्त्यान परत मेळया आनी तेदोळ म्हणसर मोग आसूं दी निरंतर कोंकणी मनोरंजना खातीर पळयत रावा दायजी वर्ल्ड TV 24/7